राज्य सरकार विविध मळांचेर पर्यटनाचो प्रसार करता। आध्यात्मिक पर्यटना सयत राज्यांत सांस्कृतिक पर्यटनाचे दायज जपपाक पर्यटन खात्यान चिखलकाल्या निमतान कार्यावळ आयोजित केल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां। अर्डेस्को खातीर मार्शलच्यान विदिता प्रभू। Basically, tourism department has been promoting hinterland tourism in various events and various cultural manner. So one of the event is being celebrated today as Chikalkalo Festival 2023. As we are all aware of that, on the day of Ashadi Ekadasi, this is a unique mud festival called Chikalkalo being celebrated across the Goa. This is lovely blend of devotion and joy of this celebration is a commemoration of Lord Krishna playing in the rainy mud. एक म्हणल्यार स्पोर्ट्स टुरिजम जे केन्ना कोणी चिंतूकूच नाशिल्लें ते ह्या वर्सा आमी सुरू केलें। आयर्न मॅन हाडलो, वर्ल्ड टेबल टेनीस हाडले, आतां वर्ल्ड प्रो व्हॉलीबॉल, बीच व्हॉलीबॉल हाडटात। हातूंतल्यान एक नवें एक्सपोजर सुरू जाता फॉर पीपल वूड लायक टू विजीट, कित्याक अलॉंग विथ द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी यू हॅव विजिटर्स, यू हॅव सपोर्टर्स, यू हॅव सो मेनी अदर पीपल कमिंग स्पेशली फॉर दीस इव्हेंट्स। स्पिरिच्युअलिटीच्या माध्यमांतल्यान आमकां सदांच दक्षिण काशी म्हणून आमची वळख आशिल्ली, पूण काही इतल्या वर्सांनी आमी गोवा बियॉन्ड बिचीज म्हणून इतले जाल्या की गोवा इज नोन ओन्ली फॉर वेस्टर्न लायफ, नायट लायफ, पार्टी लायफ, आनी गोंयची संस्कृती म्हणल्यार ती जाल्ली आसा, तशी लोकांक दिश्टी पडटा। पूण हांवें आनी गोविंदान एकूच विचार केलो की जे आमचे ट्रेडिशन आसा, फेस्टिवल आसा, लेट इट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू कार्निवल आनी शिगमो म्हणून। आनी ताच्या खातीर सांजो जावं, चिखलकालो जावं, हे वेगळे वेगळे फेस्टिवल वयल्या दायजार व्हरून लोकांक दाखोवप हाव बीग एंड रीच वी आर म्हणून। हांव सदांच म्हज्या भाशणांत म्हणटा, आमी स्पेनान टोमाटिनो जालो जाल्यार उमेदीन वता टोमाटांनी खेळपाक म्हणून, खूब जाण गेले आसतले, पूण आमी स्वता हांगा कल्चरली रीच विथ अ प्रॉपर ट्रेडिशन जे आमी फॉलो करून एक फेस्टिवल करता चिखलकालो, ती कोणाकूच खबर ना। आमचे गोंयची दायज फुडें वचची हो एक आमचो प्रयत्न, आनी तातूंतल्यान टुरिजमाक सपोर्ट करून टुरिजमूय वाडचें, पूर्ण देशाक अंतरराष्ट्रीय जावन जाल्यार राष्ट्रीय जावं मळाचेर लोकांक आमची संस्कृती कळची। म्हणजे चिखलकालो आज आसा, तसोच वीरभद्र जावं, बाकीचे वेरियस फेस्टिवल्स, ट्रेडिशन्स वी वूड लायक टू शोकेस अलॉंग विथ माय फ्रेंड गोविंद। रोहनबाब खंवटे हाचे मनापासून आम्ही आभार मानतात, कारण चिखलकाल्याची गेली कित्येक वर्सां आशिल्ली परंपरा आज जागतिक नकाशाचेर पावोवपाचें एक ध्येय आणि दूरदृष्टिकोन, एक विजन ज्या मनशान आज मुखार हाडिल्लें आसा त्या बद्दल खूप खूप मनापासून अभिनंदन। खंयचेंय जर कार्य जर मुखार जर व्हरतलो, एक दूरदृष्टिकोन दोळे मुखार दवरलेलो जो तो साध्य जर करपाक जर जाय जाल्यार एक मोख लागता, एक धमक लागता, एक चिकाटी लागता। आणि म्हणूनच रोहनबाब खंवटेन ज्या देवाळाचेर ह्या पर्यटन खात्याचो पदभार आपल्या खांद्याचेर घेतलो त्या देवाळाचेर ताजे आणि म्हजे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री ह्या नात्यान खूप विचार जुळताले, आणि आमी सातत्यान उलयतात की संस्कृती आणि पर्यटनाच्या माध्यमांतून आमचो चिमुकलो हो गोंय जो आसा तो जगाच्या नकाशाचेर परजळपाक जाय। जी संस्कृती मुखार आमच्या भुरग्यां खातीर एक उमेद प्राप्त जावपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान प्रयत्न केलो। आणि म्हाका दिसता पयलेच पावटी अशे तरेचो सुसज्ज असो हो कार्यक्रम आज ह्या मार्शलच्या नगरा भितर आज कात घेता आसतना खूपच बरें दिसता। ह्या ताणेन एक एश्युरन्स दिल्ले आसात की ह्या प्रिय मतदारसंघात ज्यो काही गोष्टी पर्यटन क्षेत्रा खातीर आमकां ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय त्यो कांयच कमी पडपाना हें ताणेन ऑलरेडी उतर दिल्लें आसात। त्या बद्दल हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन त्यांच्या मनापासून खूप आभार व्यक्त करता। आमी देवकृष्ण महाराजा लागीं मागोया तेजें हे विजन मुखार व्हरपा खातीर पर्यटन क्षेत्राच्या एक लक्षान घेवपाक जाय। बरीचशी डिपार्टमेंट आसात, ते डिपार्टमेंट स्पेंड करतात, पण पर्यटन खात्याचो एक मोख आसा की जितले स्पेंड बाकीचे डिपार्टमेंट करतात तो ते जो आउटकम जे आसा तो इन्कम जनरेट करपाचो तेजें विजन आसा। आणि ज्या वेळाचेर जनरेट करपाचें जेन्ना विजन आसतलें त्या वेळारच एक आज तरणाटे मंत्री म्हणून मुखार वता आसतनाच आज ज्यो काही गोष्टी संकल्प ज्या संकल्पाच्या माध्यमांतल्यान आमकां विविध प्रकल्प लागोवपाक जाय, लोकाभिमुख प्रकल्प मागोवपाक जाय, त्या दृश्टिकोनान पर्यटन हो आमचो गोंयचो आज बॅकबोन जावन आसा। आणि हो बॅकबोन
केन्नाच बावगोपना हेची जबाबदारी ह्या वेळार तरी आमच्या आदरणीय मंत्र्यान घेतिल्ली आसा.